मोगाळ बाब भयणात सगळीं कशें आहाय तुमी बरे आहाय न्हू. आयचो एक एपिसोड आहा आनी तुमचे मुखार एक येयला आनी ह्या चॅनलाचेर गोवन फ्रेंड्स फॉर एवर आनी तुमी सगळीं चोयतलीं म्हूण आशेर रावता. स्कीप कोनाकाय व्हिडिओ आनी आजूबाजू कोणें म्हगे चॅनल सबस्क्रायब केलें ना जाल्यार आत कराय. आनी आज आमचे सामकारार आसा आनी तेजो इंटरव्यू घेवपा आहा आनी गोंया पासत तो कितें करूच दिता आनी हे पाटी तो इलेक्शनाक बसोंक दिता आनी तो इलेक्शनां 2027 इलेक्शनां बसोता आनी ताचें नांव जाकी पांडे. जाकी पांडे हो बरो मनीस आनी गोंयांत रावलो कितू वर्सां रावले आनी आतां तो इलेक्शनाक बसपा आहा MLAचे आनी तुमी ताका सपोर्ट करतलीं म्हणून तेकाय तेगेलो इंटरव्यू आनी हांव तेका 2 उतरां विचारतां. चोया तेका उलया आनी. जाकी पांडे हें नांव खंय मेळटा काय जाकी पांडे म्हणून म्हाका सांग. मोगाड बाब भयणानो नमस्कार. म्हजें नांव जाकी पांडे. हें नांव म्हाका मरे हें नांव म्हाका लोकांन दिलां जाकी पांडे म्हणून. कित्याक जाण तूं हांव गोंयां पासत वारुपाक आनी हें गोंय हांव सदां सांबाळटलो आनी हे पाटी हांव इलेक्शनाक बसोतां. कित्याक हांवें गोंयां रावलो कितू वर्सां आनी गोंया पासत कितें करूंच सोयता तेका लागून हांव हे पाटी इलेक्शनाक बसयता आनी तुमी गोंयकार बाब भयण्या म्हाका निवडून हाडटलीं म्हूण आशेर रावता. आनी आतां आमचो भाव जुजे मुकोडे 2 उतरां विचारतलो आनी तो हांव आन्सर दितां आनी तुमी आयकतलीं म्हूण म्हाका सपोर्ट करतलीं म्हूण. जाके पांडे म्हाका एक सांगू आतां तुका इलेक्शनां लोकांनी निवडून हाडलो आनी तूं बरो वोटान जिखोन येयलो. तूं आमचे गोंयकारांचे रस्ते सगळे थाऱ्यार घातलो सांग आमकां कित्याक जाणां तूं आमकां लोकांक तुका निवडून हाडूंक जायो. सो हीं 2 उतरां लोकांक सांग. तुजे बाब हांव लोकां पासत हांव जिखपा बसोतां आनी लोकांगे रस्ते म्हणटा सगळे लोकां कडेन हांव पयशे घेवपाना. पळय कोण होंडां पोटा न्हू तेदो हांव ते होंड पुरयतलो आनी होंड पुरोवपा न्हू हांव लोकां कडेन घरां वयतलो आनी लोकां कडेन पयशे मागतलो. कित्याक हें सगळें हांवें केलां म्हूण लोकांनी बी करूंक जाय न्हू. तेका लागून न्यू सिस्टम काडटा हांव. ना मागीर लोक म्हणटाय गव्हर्मेंटाकू सगळें कोताय आम जिखोन येताय. कित्याक आम लोकां पासून पयशे दिताय सो दिताय सगळें दिताय आम मागीर लोक वोट घाता आनी आम निवडून हाडटा. सो हांव 2027 लोकांक सांगूंक सोदता रस्ते बस्ते हांव करपा वचपाना. कित्याक ते रस्ते तुमी करपा पडटले. कित्याक हांव सगळे पयशे मोडटे तुमकां सोऱ्या बियेरा सगळ्यांक मोटो हांव तुमची पार्टी आसताय तेंक मोटलो. सो रागार जायनाकाय. सो हें तुमी हें रस्त्याचें म्हाका सांगनाकाय. हांव बसोतां फकत इलेक्शनां हिंग जिखोन येवपा कळटा तुका आनी गोंयां बरें करपा. हे रस्ते बस्ते टॅम्प करपाचे कळ्ळें मरे तुजे बाब. ओके मागीर दुसरें क्वेश्चन विचार मुगोडे. अरे जाकी पांडे बरी स्कीम मरे तुगेली. हांव येसू स्कीम हाड जाल्यार गोंया आनी कितें लोक मागीर आपूण शिमीट बी गांव रस्तो करतलो. हांव चोयात लोकांगे चॉयस न्हू आम कितें करपा जाता. ओके दुसरें क्वेश्चन तुगेलें. दुसरें क्वेश्चन कितें आहा जाण तूं जाकी पांडे. चोय आतां आमगे गोंयां दोंगर कातोताय कळटा तुका. दोंगर कातून घर बांदताय आनी सगळे बायलेन जाले कळटा तुका. बायले म्हणजे तूं बी बायलो न्हू. चोय आतां समजूं जायना आतां हांव इंटरव्यू आहा चोय तूं बी बायलो आतां तूं गोंयान सेटल जाला आनी सगळे दोंगर सगळे लोकांनी आमगे येयले. सो आतां हे गोंयकारां दोंगर तूं साल्वार जावपाक कितें करतलो 2027 वर्सां म्हाका मातशें सांगू. तुजे बाब चोय हांव हे दोंगर न्हू सगळे लोकां पासत हांव साम बरो करून उडयतलो. पळय कित्याक जाण तूं चोय आतां आमी लंडन वयताय बॅरीन वयताय कुयट वयताय दोंगराची घरां. सो आमी बी चिंतूंक जाय गोंयकारांनी म्हणजे हांव गोंयकार जालां पूण आतां लोकांक चिंतूंक जाय हें घर ही झाड भाड दोन फायदो म्हाका तुमी निवडून हाडाय बऱ्या वोटांनी आनी हे दोंगराचें हांव सगळीं घर करून सुटलो कळटा तुमकां. आनी सगळे आमगे लोकां हाडटलो. कित्याक हाडटलो आतां तुमी सगळे लोक भायर वयताय मागीर हांव कितें करतलो मागीर म्हाकाय लोक जाय न्हू आमगे लोक हाडटलो न्हू कळटा तुमकां. सो हांव म्हाका इलेक्शनाक तुमी निवडून हाडलो न्हू तुमगे घर दितलो आनी आमगे दोंगराचें न्हू आमगे म्हणजे तुमगे दोंगर आहाय ते हांव घेतलो आनी मागीर सगळे आमगे गांव लोकांक दोतलो. कित्याक तें तुमी सपोर्ट करतले कळटा तुमकां. खबर आहा तुमी म्हजे भरपूर बेजार जातलीं. हांव आपणाय लोकां कितें करतलो तुमकां कांय गोंयां आसनाय तेका लागून हांव आमगे लोकां हाडटलो आनी हिंगा गोंयां सगळें डेवलपमेंट करतलो पावरफूल करतलो सारकें इंटरनॅशनल करतलो. होय दुसरें क्वेश्चन विचार तूं तुजे बाब. जाकी पांडे सांगत म्हूण रागा जायनाका. चोय तूं इंटरव्यूचेर सांगिल्लो न्हू आतां सगळे दोंगर आहाय ते कातून सगळे आपणाय लोकां हाडटलो मागीर गोंयचे लोक बेजार जातलो. तें तेंचे हाडचें हांव लोकां हाडचें. तुगे आन्सर दिलो न्हू तुवें आमी कितें आमगे काम तें लोकां मदें हाडपाचें आनी तुवें तें कितें करपाचें कळटा तुका. हय तिसरो क्वेश्चन
तिसरो क्वेश्चन तुगेलो, समज तूं MLA जालो, MLA जावन तूं CM जालो, हे गोंया CM जालो, भायर सीट येयली आनी तूं CM जालो गोंया, सो तुगेलें डिसिजन कितें आसतलें? डिसिजन म्हणजे अशें करून रे, सो आतां आमी गोंयकार, आतां आमकां गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळें, सो गोंयकारांक गव्हर्मेंट जॉबा तूं कितें कोतलो मातशें सांग 2 उतरां गोंयकारां पासत. कित्याक आजकाल गोंयकारांक गव्हर्मेंट जॉबा लागून लोक जाय ट्राय करता आनी गोंयकार सारको बेजार जालो आहा. सो तूं कितें कोतलो पयलीं सांग आमकां. जॅकी पांडे सांग म्हाका. मोगाळ गोंयकार बाब भयण्या तूं, आमकां खबर आसा तुका गव्हर्मेंट जॉब जाय म्हणून, पूण गव्हर्मेंट जॉब पयले आमच्या लोकांक दितलो, कळ्ळें तुमकां? आमच्या लोकांक. कित्याक ती आमच्या सपोर्ट, गोंयकार आमचो सपोर्ट, दोगांय कडेन हांव एक भशेन चोयतपा ना. कित्याक आमच्या लोकांक हांव पयलो पळयतलो, कित्याक हांव बायलो, गमलें तुमकां? सो तुमी वोट घालतना म्हाका वोट घालात, उपरांत पळयता हांव एक पाटी CM जालो जाल्यार तुमची कामां हांव करतलो आनी म्हजी कामां तुमी करात. कित्याक आतां सगळें डिजिटल करपा जाय. चोय, डिजिटल करपाक जाय म्हणजे हांव सगळें दोंगर काततलो, रोड सगळे तुमच्या हातीन घातलो, तुमच्या अड्ड्यार घातलो आनी मागीर हांव CM जातकीर सुसेगाद बसून तुमकां कितें जाय तें तुमी आमच्या घरा कडेन येवन सांगपाचें. मागीर हांव उपरांत डिसिजन घेतलो. कित्याक आतां म्हगे पयशे चड वेस्ट जाले. हिंगा वच, थिंगा घरा कडेन वच, थिंगा वच, सगल्या कडेन वोट घाल म्हूण मागून हांवें सगल्या कडेन विनंती केल्या. ते सगळे पयशे येतकूच हांव मागीर तुमकां सगल्यांक गव्हर्मेंट जॉब दितलो. तर तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हगे न्यूजाचेर तुमकां हांव सांगता आनी 2 उतरां काबार करता. सो फ्रेंड, हो जॅकी पांडे आहलो आनी ताणें सांगिल्लें आपणा गोंया पासून कितें कितें आहलो तें. आनी अशें कोण गोंया जालें जाल्यार तुमकां बरें जाय, हो CM जालोलो, हो मिनिस्टर जालोलो, हो MLA जालोलो, हो सरपंच जालोलो, हो आनी कोण जालोलो तें सांगाय. कित्याक तुमकां सांगता हां, सांबाळून रावाय. सो हांव न्यूजाचेर सांगता, तें काट कर मागीर सांगता तुमी सारकें वोट घाता जाल्यार बरें मनशां वोट घालाय. कळटा का फ्रेंड्स? आतां गोंयकारां सांबाळपा लागून तुमी कितें करपा तें तेणें आयकलें, गोंया पासत कितें कोतो तें. सो फ्रेंड्स, हो व्हिडिओ तुमी चोयल म्हूण तुमकां सगल्यांक काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आनी कितें वयर सकयल उलयलें जाल्यार म्हाका तुमी समजून घेतली म्हणून हे न्यूज चॅनलाचेर, आनी तुमी सगल्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो म्हणून, ल्हानसो व्हिडिओ चोयलो म्हणून कितें वयर सकयल जाल्यार सॉरी म्हणटा. आनी हो व्हिडिओ फकत तुमकां लागून काडला, एंटरटेनमेंटा लागून. कितें वायट घेयनाकाय आनी मोग आसूं. आनी हिंगासून न्यूज खावपाक कोता, मेळ्या फाल्यां मोग आसूं. कित्याक हालीं म्हाका काम आसा, दुसरें काम ना, तेच बोले मातशें वचूं न्ही, भोंवपा वचूं न्ही. सो फ्रेंड्स, तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा.